एक MP आझम खान ताणें MP रामादेवीचेर अत्यंत हीन प्रवृत्तीन शब्दफेक केली आणि ताचो निषेध हांव हांगा करतां. त्याच बरोबर एक नोंद हांव सभागृहाक दितां. आमची जेन्ना कॅबिनेट चल्लली, मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्ले आणि आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर ज्या तरेन त्या दिसा कितें उलयलां ताचोय निषेध हांव करतां. त्या वेळार मॉविन गुजिन्नो आशिल्लो. हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डरार आसा. मॉविन गुजिन्नो आशिल्लो, विश्वजीत आशिल्लो आणि एकट्यानूच म्हाका सपोर्ट केलो बाब मनोहर आजगांवकर. त्यानंतर रोहन गवळी आशिल्लो, साळगांवकर आशिल्लो, पालयेकर आशिल्लो. आणि ह्याची नोंद सभागृहान घेवची. मुख्यमंत्र्यान जाता जाल्यार ताजी इन्क्वायरी करची, कारण हाजेर पूर्ण अजून बसून. आणि हांव एप्रिशिएट करता भारतीय जनता पक्षाचे सेंटराचे की तांणी हो विषय धरून घेतलो आणि ताजेर एक्शनूय घेतले. तेन्नाच रेज करपाक जाय आशिल्लो किंवा ती हो विषय जो आशिल्लो, एकूच मिनिट, वो तेन्नाच रेज करपाचो तेंच्यांनी किंवा ताचो तेन्ना घेवपाक जाय आशिल्लो. हो विषय कन्सर्न आत्ता सभागृहात न घेवप हो योग्य आसा. या विषयाचेर डिमांडाचेर उलयनासतना ह्या विषयाचेर सभात्याग करता. ह्या विशयाचेर खरें म्हणजे आत्ता सभागृहात डिस्कशन जावपाक जायना आशिल्लें, कितें तांकां डिस्कशन तांकां म्हणपाक जाय आशिल्लें. देन CM आसतना तांणी ताची कॉग्निजन्स घेवप गरजेचें आशिल्लें. रावलो तेन्ना हे पळोवन गेल्ले आसा आणि आतांय तेच करता. म्हणजेच हे सत्य घटना ही असत्य मांडून हांगा लोकांक फटोवपाचो जो प्रयत्न करता पळय न्ही, हो अत्यंत चुकीचो पायंड आसा. हो जर प्रश्न जर उपस्थित जर करपाक आशिल्लो जाल्यार त्या वेळाचेर करपाक जाय आशिल्लो. आतां कितें न्हिदिल्ले आशिल्ले हे लोक?